मोगाचे भाव भयणीनो, एक दीस कोण एकल्यान मदर ट्रिजाक अशें प्रश्न केले, मदर ट्रिजा, तूं आनी तुजी संस्था गरिबां खातीर खूब खूब तोकोस करतात, तरी ह्या संवसारान गरिबाय वाडत वेता, तुमी निराशी जायनात? तेन्ना मादरीन त्या मनशाक अशें प्रतिपाल केलो, देव आमकां ह्या संवसारांत मिलाग्री करूंक सांगना, आमकां व्हड व्हड वस्तू कोणी करूंक सांगना, एकूच सांगता, देवान आमकां जायते टॅलंट्स दिल्यात, ती आमी दुसऱ्यां खातीर वापरूंक जाय. आनी अशें केल्यार आमी देवाची वाक्यांनी कोत्तली, तशेंच आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक पावतली. बाबडेनो, खरेंच ही जाणवायची उतरां आनी जाणवायचो संदेश आयच्या वाचपांक आमकां होच जाणवायचो संदेश मेळटा. हो आयतार शेवटचो आनी आयचे वाचपां आमकां निमाणे दिसाक हो दीस कसो येतलो आनी निमाणे दिसाक कितें जातलें तें आमकां आयचे वाचपांक मेळना. शुभ वर्तमानांत आमी एक वपार आयकल्या, आनी ती वपार एक गिरेस्त मनशाची, आनी वपारी आमकां ही जाणवाय हो गिन्यान मेळटा की हो मनीस खरेंच गिरेस्त आसलो, खूब खूब गिरेस्तकां आसली, खूब रुडो आसलेत, ताका खूब चाकरूय आसलेत. तो आपली गिरेस्तकाय आपल्या चाकरांक दिता, वांटता एके भाशेन. तो ताच्या फाटी येता, विस्वास दवरता आनी आपल्या कामाक पयशे गांवांक वेता. आमकां हे व्यापाऱ्यांक दोनांचें रूप दिश्टी पडटा. देव खरेंच मोगाळ, तो उदार काळजाचो, आनी जण एकल्याक आमचे कुवेते प्रमाणे ताणें आमकां टॅलंट म्हणटा दाणान दिल्यात. एकल्याक एक जाय, एकल्याक दोन जाय, एकल्याक 5 जाय, एकल्याक 10 जाय, वेगवेगळी. भगवन पावलो कोरेकर सांगता की देवान तुमकां टॅलंट दिल्यात. एकल्याक जाय गावपी, एकल्याक संदेश दिवपी, एकल्याक प्रवादी, एकल्याक मिलाग्री करपी आनी आदी. ही टॅलंट तुमी सोरींच्या राजा खातीर वापरूंक जाय. भगवंत पापसाहेब फ्रांसीस शावियर ह्याचे वापराचे नियाळ करून आमकां सांगता की पळयात पळय स्वयं लूक एट नेचर म्हणटा. नदी आपली उदक आपूण पियेना, दुसऱ्यांक दिता. झाडां जाय फळांची झाडां फुलांची झाडां आपली फळां आपूण खायना, दुसऱ्यांक दिता म्हणटा. फुलांची झाडां आपलो परमोळ आपणाक दिना, दुसऱ्यांक दिता म्हणटा. सूर्य म्हणटा उदेता आनी आपलो उजवाड आपणाक दिना, दुसऱ्यांक दिता. हें जावन आसा म्हणटा देवाचें रूप, देव दिता दुसऱ्यांक. तर ही वपार हो आयचो आयतार म्हाका कसलो संदेश दिता जायत. पयले सुवातेर देवान जण एकल्याक दाणां हो टॅलंट दिल्यात. पयलीं आमी सोदून काडूंक जाय, म्हाका कसलें टॅलंट दिलां, 1, 2, 10, 20 कसलें दिल्यात. आनी सोदून काडून आमी ती वापरूंक जाय. न्हू लिपोवची, जमनी घालून लिपोवची न्हू, दुसऱ्यां खातीर, दुसऱ्या सेवे खातीर, दुसऱ्या जिवितांत खुशाल काडूंक. दुसरे सुवातेर आमी पळयतना आमकां हें दिलां, ताका तें दिलां. म्हणजे एक भाशेन आमी कंपेर करता, तुलना करता. हें आमी करूंक न्हू. तर आमी अशें केलें आमच्या जिवितांत नाटकायपण येतलें, आमी उदासी जातले, आमच्या काळांत शांती आसची ना, फकत उदासपण आनी नाटकायपण. तर आज खास करून आमी चिंतान आमच्या दानाचो टॅलंटाचो विचार करुया. जें देवान आमकां दिलां आमी दुसऱ्यांक विचूंक जाय. कित्याक हो शेवटचो दीस केन्ना येतलो तें आमी नकलो. भगवन पावलो सांगता आजच्या दिसा वाचपाक, हो दीस येतलो एका चोरा सारको. चोर केन्ना येता आमकां खबर ना. आमी खास करून आज वाचप्यांक आजच्या दिसाक आमच्याच टॅलंटाचो विचार करुया, आनी जो आमकां जाय दिल्यान देवाक दिनवासुया.
थोडी दिल्ल्यांत तर दिन वाचुया आनी सगळीं टॅलंट आमकां दिल्ल्यांत आमी दुसऱ्यां खातीर दुसरे सेवे खातीर वापरुया एक भाशेन ह्या संवसारांत स्वर्गीय राज हाडुया